आज सासूमायचो दीस तशे हांगासर जमयल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक सासूमायेच्या दिसाक स्वागत। मागीर काल सांगले सासूमाय म्हळ्यार देवा बरी नाही ती आवय बरी, ती आमचो मस्त मोग करता, सगळे काम ती करता, मोगान आमकां पळयता ती। मागीर काले एका सकाळी थावन हांवें सुरू केलां सांगूंकूच सांगना आनी खाले हाका शिकोवचें, हाका शिकयलें येना, सांगूंक कळना, वचको प्रेमा तूं वचून सांगो। सासूमाई देवा बरी नाही सांगले न्ही, सासूमाई मस्त काम दिना, समटाइम्स काम करता, कालेंगी उडवता माय म्हाका उडसे ना माय। एक म्हज्या विशयान दोगांय बरें म्हूण सांगनात, एक सांगून दिल्लें सांगूंक कळना हांकां, आनी काले हांवें हांच्या फाटल्यान रावचें। एक सासूमाय विशय, सासूमाय कशी काले कितें इतलें बरें बरोवन दिलां, हांकां सांगूंक येना न्ही, आनी म्हजी काली मर्याद राखची, हांकां सांगूंकूच येना, हांकां सांगूंकूच कळना, प्रॅक्टीस सांगून रावतात, एक काम करनात, एक खंयचेंय करनात, आनी काले सांगचें, हांकां कांय येना बा, हांवें इतलें शिकयलां, म्हाका हांच्या फाटल्यान रावंक नाका, म्हाका पुरो जावन गेलें। आमी कालें बरें सांगचें, आमी काम करचें, कालें करचें। जोरू सासूमाई आनी त्या जोरू सासूमाईक काले उतरां येतात आमच्या तोंडांत। जोर सासूमाई कमी पाप सांगाजे गी वय कालें म्हणून सांगचें, म्हाका एक्के येनात, ते आचे आसा न्ही। जोरू सासूमाई असल्यार हांव सांगती आली, जोरू सासूमाईचो दीस असले तर डेलीची सासूमाई कितली पाप आसा तिचे जाल्यार म्हाका सांगयात, आतां कालें सांगचें। बोडी कन्यो निरव दे ताच्या इड्यांत, सकाळीं तर म्हाका 4 मार पडल्यात, तुका कितले पडल्यात? म्हाका 2 मार पडल्यात। तूं इल्लें जाल्यार सांगताय, म्हाका इल्लें येना तिच्या सांगात रावून, हांव सगळं विसरून गेलें। आतां कालें करचें, वडना कालें जाल्यार एक सांगया जायत। माय एक काम करता माय, हांव म्हाका तें कोंकणींत समज जायना माय, हांव इंग्लिशान सांगता, जायत गी माय? इंग्लिशान बरें म्हाका येना गो, इंग्लिशान सांगचें नाका, इंग्लिशान कालें म्हूण सांगताय तूं। आमी दोगांय वट्टूक मेळून सांगता माई। जायत कालेंय सांगा, बरें सांगा म्हज्या विशयांत। जायत माय जायत, स्टार्ट करया। स्टार्ट कर। एवरीबडी थँक यू, गुड मॉर्निंग। हां गुड मॉर्निंग माय, कालें सांगचें गो, सांग सांग। माय मदर इज ग्रेट। मदर न्ही गो, मदर इन लॉ माय मदर इन लॉ ग्रेट, गिविंग लॉट्स ऑफ वर्क। या सांग मागीर कालें सांगचें, बीटिंग लॉट्स ऑफ बीटिंग या आनी कालें या सांगना काही दुसरें सांगू विकी येवंक की येना तो मारतात या आमकां। ना सांगता माय सांगता, कुकिंग एवरी डे मी, मागीर कालें प्रेजिंग मदर इन लॉ। कालें सांगताय गो तू सांगू इका समजना न्ही गो, वय तू कोणा कडेन विचारल्यार मागीर व्हिडिओ ते कांय जायना गो, आसून दे सांगया। मदर इन लॉ इज ग्रेट अँड ग्रेटेस्ट, अँड डॉटर इन लॉ इज बुसॅंक। कालें गो तोंड आयिल्ल्या बरी सांगून आसात तुमी बुशिंग करना, म्हाका इन्सल्ट करना आसात न्ही, म्हाका येता इंग्लीश। तशें न्ही माय, तशें पूण आमी इन्सल्ट करतात। वय सांगया आमी। एवरीबडी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मदर इन लॉ सांग, तू ओडलें न्ही सांग। मदर इन लॉ इज द ग्रेट वुमन। सेकंड पॉइंट, मदर इन लॉ इज ग्रेट वुमन टू। कालें सांगताय गो, ते 2 फाटी सांगल्या बरी जाता गो, तिका समजता इंग्लीश। ते वडना तुही सांग, आनी एक सांग। कालें सांगचें, हां हांव सांगता। आई मेक करी, नेबर पीपल कमिंग, मदर इन लॉ सेइंग मदर इन लॉ मेड करी। दिस इज रॉंग नो? What you make curry, I make curry. I know English better than you. You come inside, I teach you English. हांवें सांगलें मायक इंग्लीश येता म्हणून, तिका समजलें आता। माय तुका हिंदी येता गे माय?
गावांत असली सगळी बासांव शिकल्यांक गो कोंकणीन सांगा गो मर्यादेन. देव बरी सांज दिवंक तुमकां समेस्त. सांग सासूमाय म्हळ्यार देव न्ही आवय बरी. एक आवय बरी. मुखार काले बरयल्लें गो तिने उडास येना. सासूमाई वस्तू मोग करता आनी कुटाम सांबाळता आनी आमी तिने सांगले बरी ऐकता ते सांग. आणि तिने सांगले बरी आम्ही ऐकता. ती आमचो मस्त मोग करता आमकां जाय जाल्लें पुराडन दिता. वय वय आमकां शेजारा पुरो वसोंक सोडिना जाल्यार आमच्या संग आतां कितलेय गप्पे मारता न्ही. वय वय आज सासूमाईचो दीस देखून सर्व सासूमाईचे दिसाचो शुभाशय. शुभाशय. थँक्यू. धन्यवाद. आणि अशेंच सांगा प्राइज म्हज्यात सुना मेळाचे सगळ्यांनी सांगाचे जिल्लीबायच्या सुनांक प्राइज मेळाचे म्हणून. कांय प्राइज चुकोवन गेल्यार नागी येत बडयेन तुमकां हांव मारता भितर आयल्यार. आयत बाय जायत. तुवें सांगलें तसं वय तुवें सांगलें मागीर आमकां कांय सांगूंक प्राइज हाडून येता आमी. हॅलो तुझ्या सुनांचें जालें गे प्रॅक्टीस. म्हज्या सुनांचें जालें आतां बरें करतात केलां. ह्या फावटी हांवें प्रायज अडीचें सांगलां. कित्याक सांगल्यार त्या फावटी डेलियाच्या सासूमायन मेळ्ळां न्ही प्रायज. ह्या फावटी म्हज्या सुनाक सांगलां हांवें तुमी प्रायज अडीचें म्हण. तशें ती कितले दीस जावन प्रॅक्टीस करतात. दोगांय करनाली. वय वय दोगांयक येता. हांवें इल्लें पळयलें आयकतालें बरें. मागीर वय गे तांणी सकाळां करना तसान प्रॅक्टीसूच करतात. आमकां ह्या फावटी प्रायज हेज येता बा. तितलें करतालीं भुरगीं पोरतावन. जायत 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 दवरता जायत. ओके बाय बाय. हॅलो अंजलीन बाय. तुज्या सुनांचे प्रॅक्टीस जालें गे. जावं ना गे काले करतात ते. म्हज्या सुनांचें जालां. वय पोरतावन करना तसान ती कितले दीस तावन. वय वय सामान जाता बरी हांवें सोडूंक वचना. कित्याक म्हळ्यार ह्या फावटी प्रायज हेज ह्या फावटी पळय तुका डेलियाच्या सासूमायन गेल्ले तुका गोत्ता न्ही गे. काले करता तुजी सुनो करना ती काल्याक गे. सोडी नाका पाट सोडी नाका. कित्याक करना सांगल्यार रांदलें खावंक गोत्ता गे. उलोवंक कळना काले उलोवंक कळना. फाटल्या नंतर हांव तशेंच केल्लें. फाटल्यान रावल्ल्यान दाळे तितलें सामान आयली आनी गोत्तू ना काले करता. करते दाबा बरें येता तांकां सांगतात पुरो सांगून पुरो. वय म्हाका वयर दवरूनच सांगतात. म्हज्या बियाक जाल्यार सांगतात गोत्ताली. हांव बोडीक आनी येवनूच रावली. मागीर धाकशेनंत ना मागीर मारचेंत म्हूण. तशें बरें करून केलें आबा दोगांयनी. करतीत म्हाका गोत्ता ह्या फावटी आमकांत येता सांगून प्रायज. वय हेज येता तितलें केलां तांणी. केदाळा तावन करता. 15 दीस चड जाले करून सुरू करना. आतां बरें येता. करतात करतात. वय वय तूंय सोडी नाका तुज्या सुनाक. करे सेकंड प्रायज जाल्यार काडून दीत. वय वय मस्त जाण आसात. 50 जाण आसात गे. वय आमकां हेज येता बाय ह्या फावटी. आमची भुरगीं तितले हट्ट बांदून करनासात. जायत जायत हांव दवरतां. जायत 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 जायत. काल सुनांचें हट्ट जिल्लीबायेचें हट्ट. जिल्लीबायेन तितलें प्रॅक्टीस करयलें तांकां. ह्या फावटी नागी प्रायज मँगलोर DSS आमच्या घरा भितर शिल्ड. मागीर कितें आमी सोडीचे मेळटा तें खंडी सोडिना आमी. आमकां शिल्ड हेज येता आमच्या घरा भितर. तितली फाट धरून केलां आतां. वय जाय जेत ह्या फावटी हेज येत व्हडलें शिल्ड ह्या फावटी हाडटातच म्हजी सुनो.